नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. अस्मितायेचो संघर्ष काल, संघराज्य, मल्टीकोड, मल्टीपोलार, जाती काती श्रद्धास्थानाक जमाती, पुतळे प्रतिमा संकल्प यात्रार, गाय गोरवांचे पोट लूट, मलय बुकल्यांचे नाका तोंडार, लायव्ह स्टॉप आउट ऑफ स्टॉक, नाक्या नाक्यार दलदल, कोतवाली सांकाम्यार, भायले मर्जर, भितरले जर्जर, मायग्रंट व्हायब्रंट, नायट लायफ डेथार, कोण वोकल कोण म्यूट, असंतुश्टांची कोंडी, तोंडी वाफ सोशलार, स्नेक लॅडरांत स्कफल, शफलार रफल, केन्ना शिडी केन्ना सापार. पळोवयाच्यो टॉप स्टोरीज. गोवा डेअरी वेले आदले अपात्र 18 संचालक मुळाव्या सोसायटी वेल्यानूय अपात्र. मतदार उरना. डेप्युटी सहकार रजिस्ट्राराची ऑर्द. प्रुडंट इम्पॅक्ट. दोना पावला जेटीचेर प्रायव्हेट बसीचे सकाळ फुडें ब्रेक फेल. बस जेटीची गेट मोडून गेली. वेळ बरो. कोणाच्याच जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. वाळपय गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल. चोर या मोटारीन मास हाडटना उजगांव धरले. कर्नाटकाचे दुकरांचे 2 ट्रक धरले. चिकन ट्रेडरय फुर्योज. हरमला बीच वॉकाची वाट. रातीं सनबेडांनी आडायल्ल्यान केस्तांव. हॉस्पिटलांत व्हरतना सोंपलो. खून म्हूण बोवाळ. शेक कामगारांची रातीं मस्ती. केरी पॅराग्लायडिंग अपघाता उपरांत गोंयभर पॅराग्लायडिंग सस्पेंड. मागल्या इन्स्पेक्शनाक डॉक्युमेंट. पुलिसांची ऑपरेटरांक शिटकावणी. कला अकादमीची फॉल्टी साऊंड लायट सिस्टम. बांदकामा विशीं सुचोवण्याचेर एक्शन जायना. टास्क फोर्स बेजारलो. मेळटलो मुख्यमंत्र्याक. पयले खबरेचेर या पयली खबर गोवा डेअरीची. आमी शुक्रारार रिपोर्ट हाडलो की गोवा डेअरीच्या फाटल्या सप्तकांत रिपोर्ट हाडलो की गोवा डेअरी वेल्यान जे डिस्क्वॉलिफाय केल्ले डायरेक्टर बिकॉज ऑफ वेरियस मिसमॅनेजमेंट. गोवा डेअरीचो कितलोसोच मॅनेजमेंट आमकां खबर आसा. फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन टू आयस्क्रीम टू खावड टू ऑडिट टू स्टाफ रिक्रुटमेंट, वेगवेगळ्या गजालींनी. ताका लागून तो 11 जाणांक घरा धाडिल्ले. 18 आशिल्ले डायरेक्टर एकूण. हायकोर्टाकय मॅटर गेल्ले. सो आमी एक रिपोर्ट केलो आमच्या महेशान. इट वॉज अ स्पेशल रिपोर्ट. आनी त्या रिपोर्टाचो, त्या एक्सपोजेचो इतलो इम्पॅक्ट जालो की विदीन 24 hours ऑफ अवर 360 रिपोर्ट त्या 18 डायरेक्टरांक वोटर म्हणून रजिस्ट्रारान आतां काडून उडयल्यात. ते डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय करून सुद्दां आफ्टर मिसमॅनेजमेंट इन गोवा डेअरी डिस्क्वॉलिफाय करून सुद्दां बाकीच्या सहयोगी सोसायटींचे चेअरमॅन म्हणून आशिल्ले. आनी बीइंग चेअरमॅन्स गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे वोटर लिस्टाक आशिल्ले. सो आमच्या रिपोर्टा नंतर इमिडिएट इफेक्ट वॉज दॅट की ऑर्डर आयली आनी ह्या 18 जाणांक सगळे कडल्यान डिबार केल्यात, डिस्क्वॉलिफाय केल्यात. सो दे आर नो मोर वोटर्स, दे आर प्युअर शेअर होल्डर्स ना. आमी महेशा कडेन या. महेश, तुज्या रिपोर्टाचो 24 वरां भितर इम्पॅक्ट आयलो फाटल्या शुक्राराक. हें म्हणजे इतले तेंप हें जें चलतालें डिस्क्वॉलिफाय करून सुद्दां ते वोटर लिस्टाक आशिल्लें, हें जाणून बुजून चलतालें काय नजर चुकीन चलतालें? सर, इतलें हांव सांगूंक सोदतां की ते आतां तेंगे सेकंड वोटर लिस्ट काडला तातूंत सुद्दां तेंची नांवां आसात. बट सर एक्चुअली जाल्लें कशें, जेन्ना बँकेची इलेक्शन जावपाची आशिल्ली ते लिस्ट करताले. सो तेन्ना हांच्यांनी आपली नांवां धाडली एज अ चेअरमॅन म्हणून ते खंयचे तरी सोसायटी वयले आसात म्हणून. आनी मागीर तांची वोटर लिस्टान प्रोबेबल लिस्टान तांची नांवां आयली. ती नांवां आमी एक्सपोज केली. 11 डायरेक्टर जेंकां डिस्क्वॉलिफाय केले RCSन आनी तेंची ऑर्डर मागीर हायकोर्टान अपेल केल्ली. आनी अपेल करून जातकीच सुद्दां ते म्हणटा ते सोसायटींचेर आशिल्ले. मागीर तो अमेंडमेंट केल्लो म्हणटा पळय ताचो कांय फायदो जालो ना असो आमी एक बोवाळ केलो. तो बोवाळ जातकीच 24 वरां भितर डेप्युटी RCSन ऑर्डर काडली, मेमोरंडम काडलो आनी तांकां सगळ्यांक सांगलें की बाबा यू आर डिस्क्वॉलिफायड आनी तुमी खंयच्याच सोसायटींचेर खंयचेच चेअरमॅन तुमी रावूंक शकना म्हणून. आनी
आमकां सांगला, झोनल ऑफिसरांक सांगला की 30 जानेवारी पयलीं आमकां सगळो कितें रिपोर्ट आहा तो सबमीट करा. सपोज ते जर डिस्क्वॉलिफाय जे चेअरमॅन आहा ते जर सपोज खंयच्या जर डेअरीचे चेअरमॅन रावता जाल्यार तो सुद्दां बोर्ड डिस्क्वॉलिफाय जातलो फूल, म्हणजे त्या सोसायटीचो. सो तांचे कडेन आतां रिपोर्ट मागला. सर हांव जस्ट एक सांगता की खूब जाणांनी केल्ले, तातूंतल्या 11 जाणांनी आपली नांवां धाडिल्ली. तातूंतले आतां जस्ट नांवां सांगता थोडी. राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, गुरुदास परब, आत्माराम सहकारी, धनंजय देसाय, माधवराव देसाय, बाबूराव देसाय, विजयकांत गांवकर, शिवानंद पेडणेकर, राजेंद्र सावल, उल्हास सिनारी, अजय लक्ष्मीकांत देसाय, बाबू कुमारपम आणि आसानो फुतारदो म्हणून आशिल्लो पळय, तांकां सगळ्यांक सर त्यांचे कडल्यान आतां त्यांच्या सोसायटी कडल्यान रिपोर्ट मागला की अजून त्या पदार आहा जाल्यार तांकां रोखडेच डिस्क्वॉलिफाय करचें. तर दुसरें मागीर जालें कशें, ही एक्चुअली ही ऑर्डर आहा पळय न्ही सर, ती खरी म्हणजे एका वर्सा पयलीं येवपाक जाय आशिल्ली. इतले ते ब्रावंक जायना आशिल्ले. जेन्ना आरसीएसान 2023 रिपोर्ट दिलो, एप्रील 2023 तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले म्हणून, त्या उपरांत तेंच्यांनी तो एकट्यान चॅलेंज केलो 2 डायरेक्टरांनी विथ अदर्स. चॅलेंज केलो की आमच्या ते सारखे रिपोर्ट जावना आनी कितें अशें बीन तेणी चॅलेंज केलें. अप टू 2024 एप्रील 2024 हायकोर्टान तो अपहेल्ड केली तो रिपोर्ट, आनी तांकां लागून यू आर डिस्क्वॉलिफाय, आनी तांकां 8 वीक दिले की तुमकां कितें करपाक जाय, अपील करपाक जाय खंय जाल्यार करा, तुमी करूं शकता. आनी 8 वीक सांगले रजिस्ट्राराक की तूं कसली एक्शन घेवं नाका. आफ्टर 8 वीक्स, आतां आमी सर 25 आसा 2025, ती खरी म्हणल्यार आफ्टर 8 वीक्स तेंच्यांनी एक्चुअली ती आरसीएसान एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. म्हणजे जो मेमोरंडम आतां जो काडला पळय सर, 23 काडला 23/2025, तो तेन्ना काडूंक जाय आसलो. वर्स जावन गेले ताका. पूण आरसीएस ओग्गी रावलो, कोणाचेर एक्शन ना. ते सुशेगाद सोसायटींचेर आशिल्ले खंय ना खंय तरी चेअरमॅन. पूण तांची एकूच तांची मिस्टेक जाली की तांच्यांनी आतां जे इलेक्शन्स आहा त्या हाका तांच्यांनी आपली नांवां धाडली एज चेअरमॅन म्हणून. ते लिस्ट आमी एक्सपोज केले म्हणून आमचे आतां म्हाका एक सांग, म्हणजे ते जर आपले वोटर लिस्टाक नांव घालपा खातीर मूव करनाशिल्ले, ते चेअरमॅन उरपाचे सोसायटीचेर. म्हणजे म्हाका एक सांग, तूं जर हो रिपोर्ट करना, आमी जर हो एक्सपोजे करना, जाल्यार हे अशें आफ्टर सच रिफॉर्मिंग गोवा स्टेट कोऑपरेटीव एक्ट इतली सुदारणा करून सुद्दां जर अशी गजाल घडटा, तूं डू यू स्टील बिलीव ही नजर चुकीन घडल्या काय कोण तरी हातूंक वेगवेगळ्या लेवला वयल्यान मेतेर जाल्यात? कारण ही गजाल बिलीव करपाक शकना की अशें जालां आसतलें. डिस्क्वॉलिफाय केल्ले जेन्ना आपली नांवां घुसोवन घेतात वोटर लिस्टाक, इट कांट बी बिलीव्ड दॅट इट इज बाय स्कीप, चुकून, नजर चुकीन. हें पटप शक्य जायना. हय सर, पळय तातूंतल्या 11 जाणांनी तेंच्यांनी नांवां धाडली, बाकीच्यांनी एक्चुअली नांवां धाडूंकूच ना. सो हें कळटा की ते जाणून बुजून जाला म्हणून. सेकंड थिंग, आमकां जे सोर्सीस सांगता, कोण आतां तरी मंत्र्या ओएसडी आसतालो तो वचून आरसीएसान बसतालो आनी तो ही नांवां घुसयतालो. सो कोणाक खबरूच ना अशें चल्लां म्हणून. पूण तांच्यांनी जेन्ना प्रोबेबल लिस्ट मारलें आनी तेन्ना आमी ते एक्सपोज केलें, तेन्ना तांकां कळ्ळें. व्हडलो जोक सर कितें, आतां 23 तारीख ऑर्डर काडल्या आरसीएसान, डेप्युटी रजिस्ट्रारान काडल्या ऑर्डर, आनी इतली स्ट्रिक्ट ऑर्डर काडल्या की हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या, सो यू कॅनॉट डिस्क्वॉलिफाय जातलो, बोर्ड डिस्क्वॉलिफाय जातलो म्हणून सांगलें. तरी आसून अजून ही नांवां खंय तरी म्हाका लिस्टान अजून दिसता ती अजून तेंच्यांनी काडूंक ना. म्हणजे आरसीएस एके वटेन आरसीएस ऑर्डर काडटा आनी दुसरे वटेन आरसीएस तीच नांवां दवरता. म्हणजे कितें चल्लां तें काय अजून कळना. फाल्यां कळी जर अशें जर वोटर लिस्ट घेवन जर आमी जर इलेक्शनाक गेले बँक, जाल्यार ते इलेक्शन कोण चॅलेंज करीत जाल्यार दिसना जाल्यार वायट कित्याक फॉलो जायना. ही ऑर्डर आयल्यार आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेलें. डिले सुद्दां कंडोन करप व्हेरी डिफिकल्ट. आतां ही आतांची नवी ऑर्डर चॅलेंज करप शक्य आसा, वेदर इन हायकोर्ट फॉर रिव्यू ऑर फॉर सुप्रीम कोर्ट. तो कारण तो म्हजे कोतान तो पिरियडूय जावन गेलो आसतलो. कॅन दीस डायरेक्टर्स चॅलेंज लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ आरसीएस? तर लेटेस्ट ऑर्डर आरसीएस कशी करू शकता? त्यांनी पयली चॅलेंज केल्ली पळय ऑर्डर, तीच हायकोर्टान अपील केली. सो ताच्या उपरांत ही ऑर्डर येवपाक जाय आशिल्ली. हायकोर्टान अपील करतकीर 8 वीक तांकां दिल्ले. 8 वीक जाले तरी ओके फायन, तांकां 90 डेजाचो विंडो आशिल्लो सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक अगेन्स्ट हायकोर्ट डिसिजन. ते तांच्यांनी केलें ना. आतां वर्स जालें. वर्सान आमी जेन्ना एक्सपोज केलो तेन्ना तांकां जाग आयल्यान तेंची बेगिनात बेगीन ती ऑर्डर काडली. कित्याक तांकां एक भंय आसा की जर कोण चॅलेंज करीत, आमी जे उलयल्ले की जर कोण चॅलेंज करीत, फाटीं फुडें इलेक्शन जाली आनी इलेक्शन प्रोसेस जर चॅलेंज केलो जाल्यार हायकोर्टान, जाल्यार शुवर ते इलेक्शन जाल्यार वायट जातलें. कित्याक हायकोर्ट ऑर्डर आसा थंय आनी तांच्यांनी मेमोरंडम काडला. तातूंत आतां आरसीएसान अशें म्हटलां हायकोर्टान ऑर्डर अपील केली म्हणून आरसीएसाची. म्हणून तुमी खंयच्या डेअरीच्या हाचेर तुमी एज अ चेअरमॅन रावूंक शकना.
ना डायरेक्टर रावू शकना. दे कॅन बी अ शेअर एक होल्डर. गजाल खरी की महेश हे सगळे डायरेक्टर जे आसा ते घुवन खंयच्यान ना खंयच्यान परत इलेक्शन जावन त्या डेरीचेर परत येवन बसताले. प्रस्ताव म्हणजे संस्थान कशें तें जाल्लें. घडये ही मूव जातकीर आतां ही जी चौकडी आसा सगळी 11 आनी 18 जाणांची, घडये ती बायपास जाल्ल्यान खंय तरी आतां कडे उरिल्ल्यान दुधकारांचें बरें जातलें काय, त्या गोवा डेरीचें बरें जातलें काय, दुधकारांक आनी 4 गजाली मेळटल्यो काय, अशी एक आशा, अशें एक चित्र निर्माण जालां. एनीवे तूं हो गोवा डेरीचो विशय लावन धरला. कीप ट्रॅकिंग, कारण इलेक्शन जाय मेरेन केन्ना कितें जायत सांगून असो इतलो प्रेशर आसा जाल्यार पॉलिटिकल. सो कीप ट्रॅकिंग द रिपोर्ट. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. थँक्स महेश फॉर इन्फो अँड अपडेट. फुडली स्टोरी दोनापावला जेटीचेर सकाळीं एका बसीचो ब्रेक फेल जालो. सकाळ फुडें 7 सुमार गजाल. ब्रेक फेल जालो. त्या बसीन जेटीची गेट उडयली आनी फुडें कितें वेगवेगळे आर्टिफॅक्ट्स करून आशिल्ले तेयी उडयले आनी ते आडकून बस वचून उदकांत पडपाची, वचून पडटा अशी उदकाचे धडेर वचून रावली. आमचो हो मातसो व्हिडियो पळोवया पयलीं, मागीर रिपोर्टरा कडेन या, आमच्या रुपेशा कडेन. रुपेशाक कनेक्ट करात. रुपेश, म्हाका एक सांग, हो प्रकार कितें दोनापावल सकाळीं घडलो तो? गाडयेक कोण नाशिल्ले मरे, बसीक कोण नाशिल्ले? सकाळी हो प्रकार सर सकाळी घडला. ऍक्सिडेंट सकाळी 7 जावन 5 मिनटांनी. आणि बस आशिल्ली ती दोनापावलाच्यान पणजे वता. सो ती टर्न मारपा खातीर जेटी सकयल गेल्ली. तितल्याक तो म्हाका दिसता ड्रायव्हरान गाडी स्टार्ट केली आनी स्टार्ट केल्या उपरांत तिचे पंपिंग करप आसता, ब्रेक म्हणटा तो, एअर ब्रेक ते. तर ते पंपिंग करपाक ताका जावंक ना आसलें, ताका लागून गाडी डायरेक्ट गेली ती खांब्यार मारली. खांब्यार मारल्या उपरांत मागीर वचून गेटीक डॅश केले. गेटी उपरांत मागीर ते भितर स्टार आशिल्ले, त्या स्टाराक डॅश मारल्या उपरांत गाडी स्टॉप जाल्या. म्हणटना जवळपास 200 मीटर गाडी फुडें गेल्या. आणि सकाळचो टायम आशिल्ल्या कारणान थंय कितलेशे शॉपवाले आसता आनी कोण आसता ते बंद आशिल्ले. ताका लागून हो अनर्थ जावंक ना. बसीन फक्त एकूच ड्रायव्हर आशिल्लो. बट तोच जर एक्सिडेंट मागीर केन्ना लेट जाल्लो 8 उपरांत जाल्यार कोणाकूय कितें जावपाक शकतालें. कारण थंयसर मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टूय येता, तशेंच शॉपकीपर आसा आनी थंय हॉटेलां आसा. ताका लागून हो अनर्थ टळ्ळा, कारण फक्त की सकाळची वेळ आशिल्ल्या कारणान. हातूंत म्हाका दिसता एक गजाल ती म्हटल्यार ह्यो ज्यो बसी आसा ती ओल्ड बस आसा ही. आणि ह्यो बसी पासिंग करतना सदांच आरटीओन म्हाका दिसता खबरदार घेवपाक जाय. हांगा आरटीओची मिस्टेक जावंक शकता, कारण ह्यो बसी आहा त्यो ओल्ड बसी आसा आनी ह्या बसींचे ब्रेक जावं कितें एअर ब्रेक कशें आसा ते सारकें टेस्टिंग जावपाक जाय. म्हाका दिसता हातूंत खंय ना खंय आरटीओ डिपार्टमेंटूय कमी पडटा, कारण अश्यो पणजे खुबश्यो बसी आहा तेंचे ब्रेक आनी कितें हे मातशें खंय ना खंय तितले जाय तितले आसना. तेचेर आरटीओन खबरदारी घेवपाची गरज आहा, कारण असो जो एक्सिडेंट आयज जाल्लो तो जर मेजर जावपाक शकता आसलो, तो आयज अनर्थ टळलो आसा. म्हाका सांग रुपेश, वयर पार्क केल्ली काय खंयच्यान तरी बस आयिल्ली काय राती बी पार्क करून दवरिल्ली? ती पयसुल्यान खंयच्यान तरी येतना दिश्टी पडटा बस आनी मागीर जे उदका कडेन वता. इट वॉज म्हणजे रातची ती पार्क करून दवरिल्ली काय ती आयल्या खंयच्यान? ती बस थंय पार्क आशिल्ली अशी आमकां म्हायती मेळटा दोनापावल. आनी मागीर ते टर्न मारपा खातीर सकयल गेल्लो जेटीचेर. ते देंवती व्हडली आशिल्ल्या कारणान ताका मागीर जेन्ना गाडी स्टार्ट मारल्या उपरांत ते हे आसता एअर ब्रेक म्हणटा ताका रेस दिवची पडटा एक 5 मिनटां. ती दिता आसतना कितें तरी जालें आनी मागीर ती पंपिंग जावंकूच ना एअर ब्रेक ते. ताका लागून डायरेक्ट तो थेट डायरेक्ट स्पिडीन तो गेला. जे तर आमी पयलें की तो जो सेक्युरिटी गार्ड आसलो तो सुद्दां वाचलो. तेणी तो अलर्ट आशिल्लो म्हणून तो वाचना, ताकाय घेवन वचपाचो तो. सो अशा तरेचे अनर्थ हे जावपाक शकता, जेणे करून हेचेर आरटीओन खास करून नजर दिवपाची गरज आहा. जेन्ना प्रत्येक वर्सा गाडी पासिंग वयता बस व्हडले व्हेकल तेंचेर दिवपाची गरज, कारण ह्या बसींनी खुबशे लोक ट्रॅव्हलूय करता आनी ह्यो पणजे सिटीनी भोंवता बसी. हो रुपेश, थँक्स फॉर हो एक्सक्लुझीव व्हिडिओ. तुमी प्रुडंटा कडल्यान पळयता कशी ती बस त्या डायरेक्शनांतल्यान येता, वयल्यान गेट वडोवन वता आनी फुडें कांय तांणी स्ट्रक्चर केल्ली दवरिल्ली थंय लांकडाची अशी. ती स्ट्रक्चरां त्या बसीन उडयल्यांत आनी त्या स्ट्रक्चराक आडकून ती मागीर बस फुडें जेटीच्या धडेर उदकाच्या धडेर वचून रावल्या. नाल्यार घडये ती त्या ड्रायव्हराक घेवन उदकांकय वचपाची बस फुडें. रुपेश, थँक्स फॉर दीस अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली स्टोरी गोंयांत काल ते आज मेरेन काल एक रेड मारली. इल्लिगल स्लॉटर जालें वाळपय. मोटारींक भरून बीफ
इल्लिगल स्लॉटर 3 गोरवां मारलीं, मोटारीक भरून बीफ येतालें, उसगांव धरलें. पोलिसांची स्वताची एक्शन न्ही, कोणचे तरी एक्टिविस्टान, बजरंग दलान, गोरक्षक वाल्यांनी कंप्लेन करतकीर पोलिसाची एक्शन. दोगांक धरिल्ले, तांकां जामीन मेळ्ळो. आज कर्नाटकांतल्यान 2 ट्रकांनी भरून गर्दुकर येताले मारपा खातीर, मासाक मारपा खातीर, इल्लिगल. ते गेटीर धरले. तेवटेन तिसरी गजाल जी घडल्या, गोंयांत चिकनाचे जे ब्रॉयलराचे जे ट्रेड करतात तातूंत महाराष्ट्राचे सप्लायर आनी गोंयचे सप्लायर हांचे मदीं सद्या कॉन्फ्लिक्ट तयार जाला. बिझनेस कॉन्फ्लिक्ट, यू कॅन कॉल इट बिझनेस रायवलरी जावं आनी खंयच्याय कारणांनी म्हणात. पूण गोंयचे जे ट्रेडर आसात ते म्हणटात महाराष्ट्रांतले जे चिकन सप्लायर आसा दे हॅव टू रूट देयर ट्रेड, रूट देयर मार्केट थ्रू गोवन बॉडी, गोवन एसोसिएशन. आमी आतां आज मडगांवां मोठी मिटींग जाली ह्या ब्रॉयलर सप्लायरांची. आमी जस्ट ते तांची म्हणणें आयकून मागीर सावयो कडेन या. हे जो हॅरेसमेंट त्या लोकांनी ती कोण संस्था स्थापन जाली, ती संस्थेन हॅरेसमेंट करपाक लागले म्हणून हो हॅरेसमेंट आमकां नाका म्हणून तेंच्यांनी एक दीस माल सप्लाय करपाचो बंद केलो. हो इशू कितें जालो, जे पळय हांगासरली जे नवी सोसायटी स्थापना जाली ते सांगपाक लागले की तुमी जो माल सप्लाय करता तो माल तुमी आमच्या मार्फत सप्लाय करता. सावयो, म्हाका एक सांग, महाराष्ट्रांतल्या ट्रेडरांनी तांचो ट्रेड, तांचें मार्केट गोंयचे असोसिएशनाचे थ्रूच रूट करूं जाय, ही गजाल कित्या खातीर? कारण आमी कांय दीस फाटीं पळयलां तो महाराष्ट्राचो MLA मुख्यमंत्र्याक मेळून गेलो ही केस घेवन आनी मुख्यमंत्र्याक ताणें इंटरवेंशन कर म्हणलें की गोंयचे जे सप्लायर आसात, ट्रेडर आसात, ते महाराष्ट्राचे ट्रेडरांक ब्लॉक करतात. हो प्रकार कित्या खातीर ते गोंयच्यान रूट करपाक हो मागणी येता? प्युअर बिझनेस रायवलरी काय आनी कितें कारण? आयज कर्नाटकाचे आणि महाराष्ट्राचे फार्मर हे मिटिंगेक हाजीर जाले आणि तेन्ना तेणी एक सांगलें की हे जे एसोसिएशन आहा ते म्हणटात की जे चिकन येता न्हू तेंचे इट इज नॉट हेल्थी, नॉट हायजेनीक, आनी तेका लागून तेणी फ्रूट तेणी ते दिवपाचें, लोकांक पावोवपाचें असो तांचो हें आसलो. पण आयज सर कितें जालां, आयज जे मेंबर्स जे कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राचे फार्मर्स जे मिटिंगेक आसले आनी हे सद्याक ते एसोसिएशनाचे मेंबर आसले, सो आयज तेणी सर ते एसोसिएशनासान रेजिग्नेशन दिलां. सो आतां ते म्हणटा ते आपणाक जाय ते भाशेन पयली भाशेन ते ट्रेड करपाक मेळटले. सो तशेंच तांचें एलिगेशन आसलें की हे जे एसोसिएशन आहा ते तांच्या कडच्यान एक गाडये फाटल्यान 25,000 रुपया आनी एक चिकनाचे जे 5 रुपये आपणाक काडटाले. सो हाका लागून खूब हें जालें सर, डिस्कशन जालें. म्हणजे आतां इश्यू सॉर्ट आवट जाला, म्हणजे चिकनाचो ट्रेड हें जें कॉन्फ्लिक्ट, कारण गोंयांक मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्यो पोल्ट्री ज्यो आसा त्यो गोंयची चिकन सप्लाय कंप्लीट हांगा डेरीचोच प्रकार चिकनाकय लागू. गोंयची मागणी गोंयच्या सप्लायरा कडल्यान कंप्लीट जायना. सो कोल्हापूर कर्नाटकांतल्यान जें चिकन येता मोठ्या प्रमाणांत मोर दॅन 50% तें गोंयाचे डिमांड सप्लाय कंप्लीट करपाक जायच. सो आतां ती चेन सारकी जाली, इश्यू सुटलो. आतां सर ते कितें म्हणटा फुडाराक ते कितें म्हणटा न्हू आतां फुडें ते जे जशे पयलीं दिताले ते भाशेन चिकन हाडून दिताले लोकांक डायरेक्टली ते येवन ट्रेडरांक दितले, गोंयचे ट्रेडरांक दितले. मोदे आनी कोण एक गोंयचे ट्रेडर मोदे आनी कोण एसोसिएशन बी कोण तेंका लागपाक जायना, डायरेक्टली ते हाडून कोणाक दिवपाक जाय ते तेंका दितले आनी ते डायरेक्टली पयशे घेवन ते वयतले. ते फार्मर्स आहा ते मदीं आनी वेगळें एसोसिएशन ना. महाराष्ट्रांतल्या असोसिएशनान ही गजाल मान्य केली हो प्रस्ताव गोंयचो? हय, आतां सर ते पयले जे एसोसिएशन पयशे घेताले न्हू तेजे ते मेंबर आसले, सो तेणी आयज ओपनली तेणी सांगलें आनी रिजिग्नेशन लेटर बी दाखयली. सो दे वील बी ओपन. ओके या. नाउ ट्रेड वील बी ओपन फॉर ऑल. होप द डिमांड सप्लाय चेंज सेट जातली अशी धरया ह्या डिसिजना नंतर, कारण हो इश्यू फाटले 2-3 म्हयने जालो चालू आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां पाविल्लो. थँक्स सावयो फॉर दॅट अपडेट एंड इन्फो. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली स्टोरी हरमला.
टुरिजमाच्या मळार नाका नाका त्यो गजाली जायत आसात सरकार टूल किटाचेर घालता. हांगा एक आयतें कोलीत गोंयचें टुरिजम स्पेशली बीच बेल्टांतलें टुरिजम ओपोजिशनाच्या हाता म्हणा जे कोण लॉबी आसा गोंयचे टुरिजमाक ओपोज करपी किंवा वेगळे कडेन ते टुरिजम डायवर्ट करपाक वावुरपी जी लॉबी आसा तांकां एक कोलीतूच दीत आसात. हरमला आतां सनबेड्स ज्यो आसा त्यो रातच्यो बिचार घाले म्हणून एकटो लोकल कोण तरी थंय बिचा वयल्यान वॉकाक वतालो रातचो. तांणी बिचाचेर एनक्रोचमेंट केलें रातच्या सनबेडाचें. ताजें कितें तरी थंय केस्तांवो जालीं. शेकाचे खंय स्टाफान ताका मारलो आनी आतां तो मर्डर म्हूण थंय बोवाळ पडला. तातूंत आतां MLA बी त्या प्रकरणाक पडला की एक्शन जावची. आमी MLAचें मातशें वर्जन आयकुया ह्या केसीक आनी मागीर ओंकारा कडेन या. पूण हे असले फुडें इन्सिडेंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां. स्ट्रिक्ट दर म्हटलां जे शेकां आहात ती 15 मिटर तांकां मार्क करून दिल्यात टुरिजम डिपार्टमेंटाक ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू हे आयज तांकां. ओंकार कनेक्ट जाता. ओंकार हो बेजिकली हो इश्यू पळयत जाल्यार हे शेकवाले आनी तांचो जो स्टाफ आसा तांची जी बेशिस्त आसता तांकां अमूक एक एरिया डिमार्केट केल्ली आसता बिचाचेर. हाजे फुडें तुमी तुमचो पसारो करपाचो ना. तो म्हाका दिसता पसारो वाडत वता. कितें प्रकार हो? नाही ऍक्च्युली हो काल दुःखाची एक गजाल जाल्या. ही काल जी हरमाला जे बिचार जो इन्सिडंट जालो जाल्यार थंयसर लोकशे आमचे आतां पासय मारपाक बिचार पावतात. जाल्यार बिचार हेंचे एनक्रोचमेंट जे शेकवाली आसता हेंचे एनक्रोचमेंट हे आतां चडूच वाडलेले आहा. आतां वाडल्या म्हटल्यार कितें ऍक्च्युली तांकां शेका कडल्यान जे सनबेड आहा ते ऍक्च्युली 15 मिटराक तांकां स्पेस दिला आनी तुजे जी जितकी शेकाची सायज आहा तो पर्यंत तुवें बेड घालूंक जाय. पण हे इलिगल असल्या कारणान हे उदका पर्यंत हे व्हरून जो बेडा घालता कित्याक चड लोक घेवन बसता आनी पयशांक खातीर सगळे हे पयशांक खातीर करता. पण कालचो जो इन्सिडंट जालो तो बाबडो जो लोकल तो अमर बांदेकर म्हणून हो भुरगो तेन्ना पासय मारतालो तेन्ना ताका आडखळी येवलेली कित्याक हेंच्यांनी चलता त्या बिचारूच तेंच्यांनी हाडून हे सगळे बेडा घातले. थंयच्यान तेजो आर्ग्युमेंट स्टार्ट जालो. आर्ग्युमेंटान जे शेकार जे काम करपी जे आसतात जे लेबर जे काम करपाक वेटर म्हणटात आमी ते वेटरांनी तेच्या कडेन आर्ग्युमेंट केले. ते धक्कामुक्की केली. ते छातेचेर जे खोटी मारल्यो खंयच्या तोंडाचेर मारल्यो आनी ताका वाटेक तुया जेन्ना PSCन व्हरताले तेन्ना खंय तरी ताका वाटेक मरण येयलें. आतां तेजो पोस्टमॉर्टम येयल्लो आनी तेतून सांगलां की ताका चेस्टाचेर मार लागल्या कारणान ताका मरण येयलां म्हणून. सो हो इन्सिडंट असो जाल्लो. पण आतां आमदार हेतून दुसरें इंट्रस्टिंग म्हटल्यार कितें आतां थंयसरलो थळावयचो आमदार अजीत आरोलकर तेणे 2022 तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स ते स्वता विचार घेवन जेन्ना एनक्रोचमेंट चालू असले म्हणजे तेंच्यांनी अशेंच हे चालू दवरलेले तेन्ना तेणे म्हटलेले की तेन्ना ऑफिशियल तेंच्यांनी आडयलो अजीत आरोलकरान आनी म्हटले की आपल्याक विचारल्या शिवाय तुमी हांगा हे करूं शकना. एनक्रोचमेंट जे आसा ते आपल्याक पयलीं विचारूंक जाय. आनी आतां तोच आमदार आतां म्हणटा की आतां तांकां फूल एक्शन घेवपाची म्हणून तेणें सांगलां. आतां हेजे आतां खंय तरी अशी म्हणटा आमी बदल्लो असो म्हणूं येता. ह्या इन्सिडंट मागीर पयलीं स्टेटमेंटाचे दुसरे आसलेले आतां दुसरे जाल्ले. आतां त्या केसीन म्हटल्यार जो सुरेंद्र कुमार जो काल ताका अरेस्ट केला आतां मांद्रा पुलिसांनी आनी ताका आतां 7 दिसांची आतां पुलीस कस्टडी मेळिल्ली. म्हणजे तूं म्हणटा त्या सगळ्या गजालीचो सारांश असो की हे बीच बेल्टांक जे नायट लायफाक जें कितें घडटा ताका खंय ना खंय पोलिसिंगाच्या बाबतींत आसूं किंवा लोकल प्रतिनिधीच्या बाबतींत आसूं खंय तरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स आसता. सो तांचे इन्फ्लुएन्सान ते पाडी पडपाक शकता अथवा तांचे इन्फ्लुएन्सान ते एक्शन जावन बरें जावपाक शकता. सो बोथ थिंग्स कॅन हॅपन. सो तांचो इन्फ्लुएन्स आनी रोल खंय तरी आसता अशें हिंट करपाची घडये. पण ह्याच स्टेटमेंटान करता 2022 सेम स्टेटमेंट असले की तुम्ही आपल्याक सांगिनासतना कसली एक्शनां घेता म्हणून. आनी आज जो इन्सिडंट जालो आतां थळावो आमदार म्हणटा तुमी एक्शन घेवंक जाय आज तेंचे भितर कित्याक तेंच्यांनी इलिगल फतवड जाल्या. आतां तुजो एक स्टेटमेंट पयलीं दुसरो आसा आतां दुसरो आसा म्हणजे इन्फ्लुएन्स खंय तरी आसा कसो दिसता. थँक्स ओंकार फॉर दॅट अपडेट. आमी दुसऱ्या गजाली कडेन वता टुरिजमाचीच. एक म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स आनी मोटर स्पोर्ट जे चलता थंय आमी जीव गेल्ले पळयले फाटीं. आतां मागीर पॅराग्लायडिंगाचो इश्यू आयलो. पॅराग्लायडींग सद्याक आतां सरकारान स्टॉप म्हणल्यार सस्पेंड दवरलां.
टुरिजम मंत्री परत म्हणला आमी सस्पेंड दवरला, तांकां खंय डॉक्युमेंट दाखोवपा लायल्यात, मागीर खंय इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे आतां मेरेन जे कितें ते केरी 2 जाण पॅराग्लायडींग करतना इल्लिगल स्पॉटार, अत्यंत घातक स्पॉटार इल्लिगल पॅराग्लायडींग करतना ऑपरेटर आनी एक ट्युरिस्ट मेली. ताजे नंतर हें परत म्हणजे कोण तरी बोटींनी वॉटर स्पोर्टाचे मरतगीर परत थंय टुरिजमा जाग येता, कोण तरी पॅराग्लायडींग करा आनी मरतगीर 4 दीस परत जाग येता. आतां पोलीस मिटिंगो घेतात, कोलवा घेतात, नॉर्थ गोवा घेतात आनी आतां शिटकावणी दिता, कोण डॉक्युमेंट दाखया म्हणटा, इन्स्पेक्शन करा म्हणटात. आमी जस्ट म्हणजे ही दोगां मेल्या नंतर हो मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आनी मागीर कोलव्यां पोलिसांनी ह्या वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांची मिटींग घेवन तांकांय कांय शिटकावणी दिल्यात. म्हणजे पोलीस उलयता ते पळयत जाल्यार तांकां सुद्दां खबर आहा कोण कसल्यो इल्लिगल गजाली करता. कोणाच्या लायसनान कोण बोटी चलयता, कोणाच्या लायसनान कोण भलत्योच गाडयो चलयता, ड्रायविंगाचें लायसन एक, ट्रेनराचें लायसन एक, ऑपरेटराचें लायसन, भलत्याच्या लायसनार सगळें पोलिसांकूय खबर आसा. बायट आयकल्यार कळटा सगळें. आमी सध्या पॅराग्लायडींग सस्पेंड केल्लें आसा आनी तें ताका समज कोणें मिस इन्फॉर्मेशन दिलां, ताणें एखादी सर्क्युलर वाचूना, ताका आय वील पर्सनली कॉल हिम अप एंड टेल हिम वॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो ताजे खातीर कोणेच भिवपाची गरज ना. Permission is about regarding one boat, one jet ski, but in case of some non-functional vessels, you use the alternate boat which you have. And त्या बोटी accident झालो, then this permission of yours will not help. So make sure that ज्या vessel परमिशन हा, लायसन्स हा मेळ्ळा. धंदो करतल्या मनशाक एक्चुअली ह्यो गजाली सांगच्यो पडपा जायना की ज्या हाजेर लायसन आसता तीच बोट तुवें चलोवप, ज्याचें परमीट आसा ताणेंच ऑपरेट करप, ज्याचें हें आसा तोच सुपरविजनार रावप. ह्यो गजाली पुलिसांनी सांगच्यो पडटा. म्हणजे त्यो वेगळ्या पद्दतीन चलता हेंय प्रशासनाक आनी पुलिसांक खबर आसता. सो गोंयच्या टुरिजमाची जी कितें भायर सरकार इन्फ्लुएन्सरांच्या नांवान जी कितें नेगेटिविटी म्हणटा, हांगचो अनरेग्युलेटेड बिझनेस हांगच्या यंत्रणाकय खबर आसा आनी तो कसो पद्दतीन चलता तो लोकप्रतिनिधी आनी पुलिसांकय खबर आसा. हें कळपा खातीर ह्यो वॉटर स्पोर्ट्स आनी पॅराग्लायडिंगाचे हे 2 इश्यू. लास्ट हे 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट वायंड अप करतना कला अकादमीचो इश्यू आमकां खबर आसा. सरकारान टास्क फोर्स म्हूण नेमलो बोवाळ पडटगीर थंय कला अकादमी रिनोवेट केली, सावंड सिस्टम सारकी ना, लायटींग सारकें ना, कन्स्ट्रक्शन फॉल्टी. सरकारान सगळ्या आर्टिस्टांनी बोवाळ घालतगीर एक टास्क फोर्स म्हूण नेमलो. आतां तो केंकरेचो अध्यक्षते खाला टास्क फोर्सूच बोवाळ मारता की आमी शिफारशी केल्यो, सुचोवणी केल्यो, करेक्शनां सांगलीं, पुणून करेक्शन करपाची वृत्ती अथवा त्यो एक्शन्स ज्यो आसा त्यो सरकारा कडल्यान अजून दिसना. म्हणजे तो टास्क फोर्सूय परत नांवाक बसला. दे आर सिकींग इंटरवेन्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर. पयरूच मिटींग जाली टास्क फोर्साची. आयकाय केंकरे कितें उलयता तो पळय. केंकरे इज द चेअरमॅन ऑफ दॅट टास्क फोर्स. It is as it was. कांयच ना. सी थंय भितर चेंजीस करपा जाय ते दिल्या न्ही आमी तांकां बरोवन. ते बरोवन दिल्या उपरांत कांय जावंक ना. ताका लागून आमची अशी रिक्वेस्ट आसा की आमी third meeting we are doing. Very slow work. You all are still waiting to meet CM. Yeah, we are meeting to meet CM. कितें CM टास्क फोर्स अपॉइंट केला ताका लागून तांकां तो मेळचें पडटलें. म्हणून थंय ती बिल्डींग जशी आशिल्ली. म्हणजे कला अकादमीक जे सगळे बांदकामाचे रिनोवेशनाच्या नांवान जी वाट लावन उडयल्या थंय परत करेक्शन करपाचो इंटेंट सरकारा कडल्यान किंवा संबंदीत खात्या कडल्यान खंयच दिसना. आनी हो सो कॉल्ड टास्क फोर्स हो घडये लोकांक फक्त आर्टिस्टांक आनी लोकांक बोवाळ मारता म्हणून दोळ्यांक उदक लावपा खातीर नेमला काय कितें अशें म्हणजे वर्जन आयकत जाल्यार असोच कोणें मतितार्थ काडपाचो. सो इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट हांगा सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.